दुसऱ्या शतमानान परजळसो हो शिकपी अपोस्तलीक बापूय इटलीच्या सिसिलीन जल्मालो. जल्मान अनभवार्थी आसलो तो वृत्तेन तत्वशास्त्र जावन आसलो. शगुणाक महत्व दिवच्या पांतेनुसाक क्रिस्तांवांची वळख जाली. तांचे नेणतेपण आनी तांच्या उलोवण्याचे पवित्रपण ताका रुचताले. अशें सतांथय ताचे दोळे उगडले आनी तांणी आपले जिवीत सता खातीर समर्पिले. आपोस्तलाच्या शिसां लागीं पवित्र पुस्तक तो शिकलो. पवित्र पुस्तकाच्या शिकपाची तान ताका इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रियाक पावयता. पूण पवित्र पुस्तकाच्या शिकपाक तांणी आपणायली विशेष प्रगती थोड्या तेंपान उजवाडाक आयली. अलेक्झांड्रिया सवे व्यापार करच्या दक्षिण अरेबियाच्या लोकांनी ताका आपल्या गांवांक एक भेट दिवंक आपयले. अशें तांणी आपलो संस्थ सोडून तो उदेंती गांवांत सुवार्ता प्रसार करूंक गेलो. थंयसर येदोळूच भावार्थाचे बी ओंपले. सा बार्तोलेमोवान थंयसर व्हेल्लो हिब्रू भाशेन बरयल्लो सा मातेवाचो वांजेलाचो बूक पाटी तो अलेक्झांड्रियाक येतना घेवन आयलो. सा फांतेनुसान मरता पर्यंत खासगी थरान शिकोवचो वावर करून 216 एक संतोश भरीत मरणा मुखांत आपले अपूर्व आनी घनादीक जिवीत सोंपयलें.